प्रति भरोसे और रणनीतिक तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। हम इस विन विन पार्टनरशिप को आगे भी और मजबूत करते रहेंगे। हम कृषि क्षेत्र में अपने साझेदारी को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से नए आयाम दे रहे हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट इन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग और बायो फर्टिलाइजर जैसे क्षेत्रों में हमारा सहयोग दोनों देशों की फूड सिक्युरिटी को मजबूत करेगा। ब्राझीलचे राष्ट्रपती लुईस इनासियो लुला दा सिल्वा हांणी दोन्ही देशांमधली भागीदारी खूपच महत्वाची आसा अशें सांगलें। ही भागीदारी पुराय ग्लोबल साउथा खातीर लाभकारक थारतली असो विश्वास तांणी उक्तायलो। हाचे पयलीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रपती भवनांत ब्राझीलचे राष्ट्रपती लुईस इनासियो लुला दा सिल्वा हांकां येवकार दिलो। ह्या वेळार तांकां मानवंदना दिली। तांच्या वांगडा एका उंच्या पांवड्यावयले प्रतिनिधी मंडळ भारत भेटेर आयला, जातूंत मंत्री आनी उद्देगपतींचो आस्पाव आसा। ब्राझीलच्या राष्ट्रपतींची लुईस इनासियो लुला दा सिल्वा हांची ही 6वी भारत भेट आसा। तांणी राजघाटाचेर वचून राष्ट्रपिता महात्मा गांधींक आर्गां ओंपलीं। विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी लेगीत ब्राझीलच्या राष्ट्रपती लुईस इनासियो लुला दा सिल्वा हांची भेट घेवन तांचे कडेन उलोवप केलें। 2006 सावन भारत आनी ब्राझील रणनीतीक भागीदार आसात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज उत्तर प्रदेशांत सेमीकंडक्टर चीप प्लांट इंडिया चीप प्रायवेट लिमिटेडचो बुनयादी फातर तांणी बसयलो। ह्या सुवाळ्यात केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री अश्विनी वैष्णव आनी उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हजर आशिल्ले। बुनयादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्यात प्रधानमंत्री आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान वांटेकार जाले। HCL आनी फॉस्कॉन हांच्या जोड भागीदारीन हो सेमीकंडक्टर चीप प्लांट उबो जाता। ह्या उद्योगांत लागीं 3700 कोटी रुपयाची गुंतवणूक अपेक्षीत आसा। ह्या प्लांटाक लागून भारतांतल्या ऑटोमोबायल आनी मोबायल उद्देगांक बळगें मेळटलें। ह्या उद्देगांच्या माध्यमांतल्यान भारताचे विदेशांतल्यान वेवस्थेचेर आशिल्लें अवलंबित्व उणें जातलें आनी ह्या वाठारांतल्या हजारांनी तरणाट्यांक प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध जातलो। ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी हजर आशिल्ल्यांक आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान मार्गदर्शन केलें। दिल्लीन संपन्न जाल्ल्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स परिशदेन 88 देश आनी आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो केल्यात। ह्या कबलातेन सर्वजन सुखाय हो सिद्धांत मुखार दवरला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मानव केंद्रीयत AI दृश्टिकोन पुराय संवसारा मुखार दवरला अशें केंद्रीय म्हायती वितरावण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें। जो यूथ कांग्रेस के जो रकस यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की, उसको सब ने इनवेरिएबली शेमफुल कहा है। किसी ने बहुत स्ट्रांग वर्ड्स भी यूज किए हैं और जिस तरह से भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास कांग्रेस हमेशा करती है वो बहुत ही शर्मनाक है। कांग्रेस एंटी यूथ है। कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे नए प्रयास भारत में आए। भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स परिषद युथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केल्ल्या विरोध प्रदर्शनाच्या उपरांत भारतीय जनता पक्ष आता काँग्रेस पक्षाचेर ह्या मुद्द्यावेल्यान खर टिका करपाक लागल्या। युथ काँग्रेसच्या अर्धनग्न प्रदर्शना उपरांत भारतीय जनता पक्ष काँग्रेसीचेर आता 4 वाटांनी टिका करपाक लागल्या। काँग्रेस पक्षाचे वांगडी ह्या घडणुकेचेर माफी मागपाची सोडून ही घडणूक योग्य आसा अशें सांगत भोंवतना अशें ह्या घडणुकेचेर निषेध उक्तायतना केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी सांगलें। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस वर्कर्स के कुछ लोगों ने वहां आकर के नंगा नाच किया और रात भर इसका जो प्रतिक्रिया आए हैं देश भर से, जितना भी इसका निंदा किया जाए बहुत कम है। ये एक गलती नहीं है, ये एक अपराध है। जब हमने देखा माफी मांगने की जगह उल्टा कई कांग्रेसी नेता ये नंगा नाच को जायज ठहरा रहे थे। अगर युवाओं का आक्रोश को देश को बदनाम करने के लिए दुनिया के सामने में
भारत को बदनाम करने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता है। जब देश हित में कोई भी काम होता है उसमें सरकार किसी का भी हो, इसमें राजनीति नहीं होती है। भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स परिषद घडून हाडून भारतान ह्या वाठारांतली आपली ताक संवसारा मुखार दवरल्या। भारताची जावपी उदरगत विरोधकांक सोंसपाक जायनाशिल्ल्यान युथ काँग्रेसच्या वांगड्यांनी ह्या परिशदेंत बोवाळ घालो अशें वक्तव्य मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी AI परिशदेंत जाल्ल्या बोवाळाचेर केलें। आसामच्या कामरूखान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी जनसभेक संबोधित करतना काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका केली। काँग्रेस पक्षाच्या शासन काळात आसामांतल्या बऱ्याच वाठारांनी हिंदूंची लोकसंख्या उणी जाली आनी घुसखोर वाडले अशी टिका तांणी केली। काँग्रेस पक्ष घुसखोरांक काडून उडयतलो अशी घोषणा राहुल गांधीन तांच्या घोषणापत्रांत करची अशें आव्हान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी राहुल गांधीक सभेत उलयतना केलें। यहाँ पर घुसपैठिया घुसे जिसने असम की डेमोग्राफी को, जनसांख्यिकी को क्राइसिस के लेवल तक ले जाने का काम। उस वक्त भी हम घुसपैठ का विरोध करते थे। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, धुबरी, बारपेटा, दर्रंग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और घोलपड़ा, ये सारे जिले मुस्लिम बहुल, घुसपैठिया बहुल बने हैं। किसकी जिम्मेदारी है? भाइयों बहनों, इसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी कांग्रेस पार्टी पर जाती है। खबरापत्रांत आता घेऊ एक ल्हान सविस्तर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसो उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद दावे आनी सावड्डे गांवाक जोडपी 2 पदरी पुला खातीर बुन्यादी फातर बसयलो। ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार देविया राणे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। हो पूल बांदपा खातीर भौशीक बांदकाम खातें 29.93 कोटी रुपया खर्च करतले। पुलाच्या 2 वाटांनी फुटपाथ आनी चलत वयतल्यां खातीर सुविधा आसतली। हो पूल पुराय जातकीच येरादारीची कोंडी सुट्टली। तेच प्रमाण फोंडे आनी दक्षिण गोंयांत वचपी प्रवासाचो वेळ लेगीत वाटावतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। सावर्डेच्या पुलावयल्यान आतां वचप कठीण जाल्लें। 2 गाडयो सुटान आशिल्ल्यो। लोकांक येवप वचप म्हणजे ॲम्ब्युलन्स आसत किंवा फायर ब्रिगेड आसत जाल्यार ती वचप कठीण आशिल्ली। पूण हांवें म्हटलें आतां विजन फुडल्या 100 वर्सांचें आसा, म्हणून कंटिन्युअसली विश्वजीत राणे हांच्यांनी फॉलोअप केल्या उपरांत लोकां खातीर आतां थंयसर स्ट्रीम लायन ट्राफीक जावपाक जाय।
चुकून ॲम्ब्युलन्स मात सुद्धा उरूंक जायना, चुकून फायर स्टेशनाची गाडी मात सुद्धा उरूंक जायना आणि एखाद्याक जर एमर्जन्सी हॉस्पिटलान पावपाक जाय आसत जाल्यार ती फास्ट ट्रॅक करून व्हेकल वचपाक जाय. म्हणून म्हाका दिसता तो ब्रिज व्हडलो जावपाक जाय आसलो. तो जवळपास 2 लेनचो ब्रिज बेजिरेन 304 मीटर with the 4 curvature. हांवें इतकेंच कित्याक सांगता, इट इज नॉट जस्ट द ब्रिज, इट इज अ ब्युटिफूल ब्रिज. इट इज अ 3 big arch जे आहा पळय न्ही, इट इज वन इज अ 40 मीटर, वन इज अ 80 मीटर एंड अनदर 40 मीटरची 3 व्हडली आर्च आसतली. ताका कंप्लिटली इल्युमिनेशन्स आसतले, लायटनिंग आसतले. ज्या ब्रिजाक 30 crores of rupees आमी स्पेंड करता आनी विदीन अ पिरियड ऑफ 1 वर्स मरे, एका वर्साच्या भितर त्या पुलाचे आमी उक्तावण करतले. सुटके झुजाऱ्यांच्या 16 भुरग्यांक वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी काल मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी नियुक्तीपत्रां भेटयली. ह्या वेळार मुखेल सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू, गोंय दमन आनी दीव सुटके झुजारी संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास उर्फ दाद देसाय आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांनी तांच्या पुर्वजांनी केल्ल्या त्यागाची परंपरा सांबाळत समाजसेवा करची असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो. मजगती वाणिज्य कर विभागात निवड जाल्ल्या उमेदवारांक लेगीत मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी नियुक्तीपत्रां भेटयली. कर्मचारी निवड आयोगान ही भरती पारदर्शक केल्ल्याची अधिकाऱ्यांनी सांगले. गोयचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त डॉ. संजय गोयल IAS हांणी आयज गोयच्या तरेकवार राजकीय पक्षांच्या वांगड्यां बरोबर बसका घेवन मतदान सुची 2026च्या निमण्या प्रकाशना विशीं आनी वेंचणूक प्रक्रियेच्या वेळार सहकार्य आनी संवादा विशीं उलोवप केलें. गोयच्या मतदार वळेरेंत 10,57,000 मतदार आसात, जाल्यार 27,426 मतदारांचो निव्वळ उणाव आसा, अशी माहिती गोंय मुखेल वेंचणूक आयुक्त डॉ. संजय गोयल हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. In total, if you see, vis-a-vis the draft rule which was published on 16 December, we have a total deletion of 39,592 and addition of 12,166, so making it a net deletion of 27,426 voters. So if you compare with the draft roll with the final roll which we published today, there is a net deletion of 27,426. And if you add the ESDD voters also, which were not in the draft roll itself, so 1,42,000, so total deletion in the final roll vis-a-vis the roll which we had on when we started the SIR process, we have a total net deletion of 1,27,468 voters. So this makes it 10.75% of the electoral roll which we had on 27th October. So this is like the entire exercise. So we have two types of deletion. One were in the ESDD, one were which were removed after the hearings, whose names were deleted after the hearing, but there were additions also. So net deletion is 1,27,468. उत्तर गोंय जिल्लोधीक्षक आनी जिल्लो वेंचणूक अधिकारी अंकीत यादव IAS हांणी तरेकवार राजकीय पक्षांच्या वांगड्यां बरोबर बसका केली. ही बसका उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या सभाघरांत जाली. ह्या वेळार हजर आशिल्ल्या वांगड्यांक जिल्लोधिकाऱ्यांनी वेंचणूक वळेरी विशीं आनी जाल्ल्या SIR मोहिमे विशीं खोलायेन म्हायती दिली. उत्तर गोंयांत वट्ट 4,98,284 मतदार आसात, जातूंत 2,41,948 दादले जाल्यार 2,56,336 बायल मतदार आसात, अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्लोधीक्षक आनी जिल्लो वेंचणूक अधिकारी अंकीत यादव IAS हांणी दिली. Published period for claims and objections was there and hearings were conducted. Subsequent to that, today the final roll has been published and a meeting was called with all the political parties today in the office of DEO North Goa, and the final roll has been handed over to the representatives of all the political parties. The provisions of appeal have also been explained to them, that if an elector is dissatisfied, there's a provision of appeal with the DEO and with the CU, and they were explained to all the political parties. दक्षिण गोयच्या माथांनी चालना प्रशासकीय संकुलान आयज दक्षिण गोयची जिल्लोधिकारी आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिंटस हांणी तरेकवार राजकीय पक्षांच्या वांगड्यां बरोबर बसका केली. ह्या बसकेंत तांणी SIR प्रक्रिया आनी वेंचणूक वळेरीची म्हायती दिली. Our draft roll was published on 16th of December 2025.
So prior to the exercise of SAR, we had 6,32,010 electors in the roll for South Goa. Now during the draft roll, we have in the draft roll we have total number of 5,76,607 voters included. Deletions have happened when the draft roll was published, which basically is because of absentee, duplicate and deleted cases. Now after the draft roll was published, we started taking hearings for logical discrepancy cases in unmapped cases. So in all the assembly constituencies, EROs and AEROs were taking the hearings. Voters have submitted the documents, and after taking the hearing, now we are publishing the rolls with 5,59,282 voters. 5व्या गोंय दर्यावेळ परिशदेचे उक्तावण नौदळाचे मुखेल एडमिरल दिनेश के हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार परिशदेन वांटो घेतिल्ल्या वांगड्यांच्या संख्येवेल्यान संवसारीक दर्यावेल्या वांटेकारपणाचे पडबिंब दिसपाक लागला अशें नौदळाचे मुखेल एडमिरल दिनेश के हांणी सांगलें. IOS सागर 2.0 बेगीनच लॉन्च जातले अशें तांणी मुखार सांगलें. Per se, this is, like I said, is a smaller group of Indian Ocean littorals. We are obviously discussing the issues which concerns all of us, and anything which happens at sea in any part of the world, and in this case any part of the Indian Ocean, does affect all partner countries. And it has been, I think, widely accepted by all the partners. We had the session 1 already finished, and we have 2 more sessions as we go ahead. I'm very happy to see the level of enthusiasm and the kind of passionate participation which is there from all our friendly partners. And I am aware, and I'm sure that the Goa Maritime Conclave, this is the 5th edition. We started in 2017. It is an Indian Navy-led initiative. It will be a huge success, and we will learn many lessons, especially on the topics which we are discussing today. गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळाचो 25वा वर्सुकी दीस व्हडा दबाज्यान मनयलो. गोंयच्या साधन सुविधेची उदरगत राखपा खातीर फाटल्या 25 वर्सांत ह्या महामंडळान मोलाचो वांटो उखल्ला अशें ह्या वेळार उलयतना उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. ह्या सुवाळ्यात कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. Immensely in the developmental growth of Goa. Not just one constituency. Almost in all 40 constituencies, you can name a project and then say, yes, GSIDC has stepped in. And that I tell you, this particular contribution of GSIDC has compelled me to come all the way from there to here. In fact, prior to this, it was only one department, that is PWD Buildings, which is to take care of the project. But then, since the inception of this corporation, and this is one of the finest, I would say, corporation, which has taken care of Goa, I would say, in all the directions. GSIDC will have to plan for a vibrant development for a vibrant Goa for the next 25 years. I may not be there for the next 25 years, and that I will say aware of. I'm almost 74 now, but then those days, of course, my children, the younger generation would have to look for and care for, and for on those lines, GSIDC, old engineers, new engineers, I tell you, I'm so happy. आदले मुखेलमंत्री आणि आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी एक व्हड विचार आणि दूरदृष्टी मतीन दवरून गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळाची स्थापना केली आणि आयज गोंयच्या साधन सुविधेच्या उदरगतीन ह्या महामंडळाचो मोलाचो वांटो आमकां अणभवपाक मेळटा अशें ह्या सुवाळ्यान उलयतना गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आणि आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलें. 25 years back, our very own Manohar Parrikar, the ex-chief minister and ex-defense minister, thought that Goa requires a organization. Goa requires an infrastructure development organization
which he named GSIDC, which will do out of the box thinking, which will take up works and complete it within a record period, and that also the best quality. दिसान दीस गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळ घटमूट जायत आसा आनी हाचो लाव गोंयच्या उदरगतीन जाता अशें आमदार निलेश काब्राल हांणी ह्या सुवाळ्यान उलयतना सांगलें. Strong. Government has always supported GSIDC. Chairmans have come, chairmans have gone, including Honorable CM, who has been chairman for a very long time in GSIDC. And post is always be with the chief ministers of the state. राष्ट्रीय न्यायालयीन विज्ञान विद्यापीठान कोर्टी फोंडेच्या कॅम्पसान एका दिसाची कार्यशाळा घडोवन हाडली. ह्या वेळार जाल्ल्या कार्यावळीन मुखेल सोयरे म्हणून रान संरक्षण IFS नवीन कुमार पी, राष्ट्रीय न्यायालयीन विज्ञान विद्यापीठाचे डीन डॉक्टर लोकेश चौहान आनी 150 प्रशिक्षणार्थी ह्या कार्यशाळेक हजर आशिल्ले. तांत्रीक कुशळटाय वाडोवप, शास्त्रीय विश्लेशण घटमूट करप आनी शिक्षणीक उत्कृश्टताय वाडोवप हो ह्या कार्यावळीचो हेत जावन आसा अशें येवकाराचें उलोवप करतना डॉक्टर लोकेश चौहान हांणी सांगलें. संवर्धन आनी विज्ञान हातांत हात घालून मुखार वचपाक जाय अशें नवीन कुमार हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. Fire, gun-based thing. Word of mouth will be passed on between the poachers. Now the काँग्रेस पक्षाच्या गोंय फाट्यान आयज पत्रकार परिशद आपोवन 4 जिल्ल्यांत नव्यान घडून येवपी जिल्लो पातळेवेल्या समित्यांची म्हायती दिवपा खातीर पत्रकार परिशद आपयल्ली. ह्या पत्रकार परिशदेन काँग्रेस पक्षाची गोंय फाट्या खातीरची निरीक्षक शोभा ओझा, गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. घडून येवपी बदला विशीं शोभा ओझा हांणी चड म्हायती दिली. Coming days, and anyone from the district can apply for this position. गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी पणजी महानगरपालिकेच्या वाठाराच्या मतदारांची नावां मतदार वळेरेंतल्यान ना जावपाचेर हुस्को उक्तायला. लागीं 4,454 मतदारांची नावां पणजे जाल्यार 5,441 मतदारांची नावां तालिगांवतल्यान SIR अभियानाच्या वेळार ना जाल्यात असो आरोप तांणी ह्या वेळार उक्तायलो. Also a part of the forthcoming corporation election, तालिगांवान 5,441 म्हणजे 5,441 वोटर्स have been. गोंय उक्ती कला महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिसा गोंयच्या न्हंयचेर आधारीत कला प्रदर्शनाचें उक्तावण जालें. आय टर्फ फॉर द रिवर्स ऑफ गोवा ह्या विशयाचेर कलाकार आरती सिंग हांणी गोंयच्या न्हंयांचे पर्यावरणीय आनी संस्कृतीक म्हत्व उक्तें केलां. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सावय वेरेंच्या महादेव देवस्थानाच्या नूतन मुर्ती प्रतिश्ठापना कार्यावळीन वांटो घेतलो. गांवचे नागरीक, देवूळ समिती आनी भाविकांक ह्या सुंदर देवळाच्या बांदकामा विशीं परबी भेटयली. ह्या देवळाच्या माध्यमांतल्यान भक्तिमय वातावरणाची निर्मिती जातली आनी भजन परंपरा अखंड चालू दवरपी तरणाटे देवळाच्या माध्यमांतल्यान मुखार सरतले अशें आस्त मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली. T20 संवसारीक क्रिकेट सर्तीच्या सुपाट गटाचो खेळ आयच्यान सुरू जाता. आयज पयल्या खेळान न्यूझीलंड आनी पाकिस्तान पंगडा मदीं खेळ जातलो. भारत आनी दक्षिण आफ्रिका मजगतीं फाल्यां नरेंद्र मोदी मैदानाचेर सुपर 8चो खेळ जातलो. आता पळय आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.3°C आनी उण्यांत उणें तापमान 22.8°C नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. ब्राझीलचे राष्ट्रपती लुईस इनासियो लुला दा सिल्वा भारत भेटेर. दोनूय देशां मदीं जाल्या समजिकायेच्यो कबलाती. भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स परिशदेन यूथ काँग्रेसीच्या वांगड्यांनी केल्ल्या अर्धनग्न प्रदर्शनाचेर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू आनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची खर टिका. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी 70च्या दावे आनी सावर्डे गांवाक जोडपी 2 पदरी पुलाचो बसयलो बुनयादी फातर.
येरादारीची कोंडी आनी प्रवासाचो वेळ उणो जावपाक जातली मजत. SIR अभियाना उपरांत नव्यान तयार जाल्ल्या मतदार वळेरीची म्हायती दिवपा खातीर जाली पत्रकार परिशद. गोंयांत आसात 10,57,000 मतदार. गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळाचो 25वो वर्सुकी दीस मनयलो व्हडा दबाज्यान. आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्या दूरदृश्टीची केली तुस्त. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान एक खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार. नमस्कार आणि योकार. पणजी दूरदर्शन तुमच्या खातीर घेवन येता खाशेली कार्यावळ फिल्माचे कलाकार आनी खबरो. गोंय म्हळ्यार कलाकाराची खाण. गोंयचे कलाकार शिंपयां सारके आनी मोतयांनी भरिल्ले, जे उघडल्या उपरांत कितलोसोच खजिनो भायर सरता. गोंयच्या विंगड विंगड